हाय गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळी बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. सो हांवें डिफरंट व्हिडिओ कॉमेंट्स केला आणि आयज येयलेली मॅफिके 2 पार्सलां. सो म्हाका खबर ना कितें येयली ती. सो तेणें केलोली पार्सल ऑर्डर. सो आतां ओपन करता म्हणल्यार तुमचे कडेन दाखयता म्हणल्यार आनी थिंगा ब्लॉग कॉमेंट्स केला आनी हांव तेजे पयलीं उठोन च्या बी पिवन बसलेलें. सो तेका लागून हांव थिंगा मेजार बसून चोयतालें कितें येयलें तें. सो येयलें वेट मशीन येयला. सो मॅफी गेलें कोरियर येयलोलो तो. सो तोच घेवन येयलोलो आनी वेट मशीन ऑर्डर केला कित्याक पारये आमगे न्हू एवरी टायम पॅकिंगाचेर न्हू आमकां कोणा आहलोलें कितलें करता कितें ना तें. सो हे वेट मशीन न्हू एकदम बरें येयला कित्याक हांव रिव्यू दिता तुमकां आतां तें चोयतालें हांव कशें सांगता तुमकां बरो येयला दाखयतालें हांव कशें मॅफिके पॅकिंगाक बी भरपूर हेल्प जालो आमकां तो वेट मशिनाक कडसो. फर्स्ट आहलोलें हें आनी कशें यूज करपा तें चोयतालें आनी म्हाका ऑन करतना ऑनूय जायना. मागीर चोयत जाल्यार बॉक्सान एक बॅटरी मेवली. गोडयेलीच्या शॉपार आसता पळय तसली बॅटरी ती. सो ती हांव चिंत्ता कितें कशें ओपन करपाचें. मागीर ती बॅटरी म्हाका मेळ्ळी मोटिली. सो ती हांव चोयतालें कशें घालपाक कितें करपा तें म्हाका कळना जालें कित्याक ओपन केल्लें हांवें थिंगा घालपाक बट थिंगा ती कशी घालता तें जायना जालें म्हाका कळ्ळें. सो फायनली मागीर हांवें घायली आनी ऑन केली. सो हें आहलोलें फर्स्ट कोरियर. आनी सेकेंड कोरियर आहा ते गेले पांयाचे. ते दिम्यांक न्हू हें जाता पेज पडोन ते हें जाता दुखत न्हू. सो तेका लागोन सो हेचें हांव ट्राय करता तें ओपन करपाक म्हाका कडेन जायना. सामकें हें कशें आनी बाब न्हिदलोलो आहलो. सो आनी बाब न्हिदलो आहलोलो. सो आनी तेंगे पांयांक वेटाचें दाखोवपा पावना हांव. सो गायज आमी येयले जेवपाक. सो गायज थिंगा वॉयस ओवर घालता. सो बाबाचो आवाज येता म्हणल्यार तुमी म्हणशे बाब न्हिदलोलो जाल्यार आवाज कसो कोत्ता काय म्हणशे. सो वॉयस ओवर घायला. रेस्टॉरंट आमी गेलो जेवपाक आनी हिंगा मॅफी ऑर्डर दितालो आनी भायलो व्यू न्हू बरो आहलो. पावसाळें कशें जालोलें त्या दिसा. सो भायलो व्यू बरो आहलोलो. असो आहलो व्यू भायलो. सो आयज जालें आमी वयताय आतां घरा. बरें आहलें जेवण. आतां वयताय कुडका वयताय. मागीर कोटो तुमकां कित्या वयताय ती. ओके घार पावोन मेळटा. गेली बरें आहाय तेंकडे मेळ्ळें म्हाका निरपोनोस आनी क्रिसमस ट्री. जीपे कर. तुमकां सांगलो न्हू केक कातरून पेंडींग आहा म्हूण म्हागेलें. सो तेका लागून येयले आयज आमी. मॅफी वयचे पयलीं केक काततली म्हूण. सो आतां घरा वयताय केक काततली आनी म्हाजे व्हिडिओ 3 दीस जाले व्हिडिओ अपलोड केला आजून अपलोड जायना. सो तोय जातोलो अपलोड आनी आहाय ते अपलोड करतलो आनी एक आहा. आनी आयब्रोजूय काडले म्हागे सोमते खूब दीस जाले काडूंक ना. सो गायज पावली घरा हेचे हाडली. पूण सामकें जालें भरपूर पूण भितर कितें आसता तें जाण कोण. एक पाटी काळो कांय आहा भितर हालिलो असो. कितू जालें गली व्हॉट हॅपन. केस गेले तेचे पूण लोता कित्याक येयली आमी. ओ येयली कितें जालें. आं बोलें हांव आपले भाशेन रडोन दाखयता. आतां केक कातूताय आमी. चलो लेट्स बन. आनी आयजूय बनू आहलें तें हांव आयब्रो काडूंक गेला तेका म्हणल्यार कितल्या ओपन जाता गो म्हणल्यार 4:30 खंय. हांव गाडयेर बसता म्हणल्यार येयली. हांयसर ओपन करता वय खंय मागीर रोखडी दिली तेणें म्हाका. नाल्यार आयजूय केक मेळची ना आहली आमकां. 4:15 ती रडली. ती आनी कितें करतली रडली ती.
आमचे सिंपल केक उरलें न्हू कातुरपाची सो आयज जाली चल आनी त्यासाठी येवंक ना हाली ब्लॉगार पयली. हॅलो सगळी माझी फॅमिली कशी आहा सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुमी सगल्यांनी म्हाका विश केला म्हणून आमकां दोगांयकूय आनी सगल्यांक तुमकां तुमचो एक एक घरा बेसांनी भरूं. गॉड ब्लेस यू. डॅडी म्हणटा तुमकां थँक्यू. हाय गायड कोया तुमी आतां नोंदा तुमी म्हणून बरी आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक विश केला म्हण. गॉड ब्लेस यू ऑल. सो गायज जालें सिंपल आमगे केक उरलोली जालें. आतां हांव म्हाजे एक ब्लॉग अपलोड केला आनी एक करता 3 दीस जालो कॅन्सील केला आनी परतून रिअपलोडिंगाक आयला जालो. आतां दुसरो एडीट करता आनी अपलोड करता. सो एक दीस बॅकअपा वयता न्हू सो तेका लागून मेळटा तुमकां मागीर. जालें वयता आमी ब्लॉग अपलोड जालें म्हागेलें आनी चल्ली जाग ना गाडयेन फूल आहा. बरी माती हाडून बॅग दवरलोली मातये व्हरपाक मागीर वतले गाडयेन जागडा घालो हाय ना. काय जाता येयल्या मार्गा म्हजे डॅडी येयला बाबा मॅफी सगळीं येयले. आय स्पेशल गिफ्टा वयता मॅफी कोणे वळखो घालता हेज्या मॅफीक दाखयता तुमकां मागीर. कॅन्डल्स घेता गायज. आतां बाबा सँडल्स गेले म्हाका बी गिफ्ट घेयला मॅफिकॉन सो दाखयता तुमकां घरा पावत कितें गिफ्ट येयला तो. आतां रेनकोट येयला डॅडी येयला स्पेशल तेका सामको हें कोन्ना न्हू डॅडी हाडला तेका चोवपाक कशें कितें. गायज जालें आमगे शॉपिंग कितें कितें गेलां तें सगळें दाखयतलें आनी स्पेशली हांवें डॅडीक हाडलोलो कित्याक मॅफी म्हाका आयज एक गिफ्ट दिलो आहा व्हडलो गिफ्ट की तो आमकां दोगांयकूय चूज करूंक जाय आसलो आनी दोगांयकूय चूज करूंक पॉसिबल जावपा नासलें बाबाक मोगली बाबा इल्ल्याचो तिन्या ते गाडी मेवली थिंगा. सो डॅडी बाबाक घेवन रावलो आनी आमी चूज केले. ना हातल्यान न्ही आहा झाडां आहा जाची चोण पावले. आतां न्हायले मातशी मोल घेवपा जाली कोणाक गेली काल ती मोल आहलो पळय घेवपाची उरलेली सो ती घेवपा आहलो ती गेली. मागीर कोणागे मॅडिसिन्स घेवपा आहलो ती गेली आनी आतां 8 जाली आमकां ऑलमोस्ट. मॅफीक म्हणलें जेवण घे आनी घरा वचोन रांदिना ड्रेस ही ब्लॅक घाला सो घरा वचोन रांदिना. कोडी आहा म्हाका कडेन बट शीत नुस्तें करपा मॅरिनेट करून म्हणल्यार दवरूं जाय न्हू 10 मिनटां तरी बरो मसालो लागून अशें जेवण घे म्हणलें. बाबा नावयता म्हणल्यार तो मागीर आनी लेट जातलो सो मेळटा तुमकां हांव घरा पावोन दाखयतलें कितें कितें हाडलां कितें काय तें. ओके आयज आमी पावली बरी भाशेन घरा आनी आतां सामकी कासार जाल्यार टायर्ड जाल्यार सो कितें हाडलां कसलो गिफ्ट मेवलो म्हाका आनी कसलो बरो हें केलो मॅफीक हांवें बरो हें करून दिवंक लायलो म्हाका कितें गिफ्ट प्री गिफ्ट दिवंक लायलो सो तो हागले हाल्यां दाखयता तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान. वील शो वॉट यू गॉट गिफ्ट शो. सो तेका ही कार मेवल्या थिंगा सो तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान मेळटा सगलें. आतां म्हाज्या मोनान ना कितें कांयच हें जायना तकली चलना सो जाम जालें न्हू सारकें तेका न्हावयता बोयता म्हणल्यार आनी टायम जातलो 9 क्रॉस जाली. सो मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान. ओके आयचो ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान.